रस्त्याक लागून बोवाळ झाला. रस्त्याक कसल्या रस्त्या बोवाळ झाला? पेडण्या, वास्को, तालेगाव. ज्या जाग्यार म्हाका कोणें फोटो धाडल्या कितें धाडल्या ते आमी रेक्टिफाय करता. काल रात हांव परवरे गेला. परवरेच्या त्या सायडीन थंय कितें आशिल्लें तें सगळें क्लियर केलां. दोन्ही सायडीच्या येवपाचें सर्वीस रोड क्लियर आहा. फाल्यां हांगा वतलो, दाबोळे वतलो, थंय पळयता. पूण पळवरी हावजींग बोर्डाच्या तोंडा मुखारचो रस्तो बारीक बारीक खंय भितर आसा ते हांव मेन रस्त्या सायडीकूच म्हणटा. मेन सर्वीस मेन सर्वीस भोसले रेस्टॉरंटा कडेन म्हाका ताणें फोन करून सांगलें तांचे थंय कितें तरी पॉटहोल जालो ते एका दिसान तांकां सगळें क्लीन करून दिलां. म्हाका जर खंयच्याय कितें कोणें धाडलें हांव इमिजिएट इन्स्ट्रक्शन दितां आनी ते इमिजिएटली ऑफलायन. पूण धाडल्या जाल्यारूच करप. जर तुमच्या म्हाका भोंवून काडटलें हांव भोंवसू सगळ्या इंजिनियराक सगळ्यांक हांवें इन्स्ट्रक्शन दिल्लें आहा. चीफ इंजिनियर आनी ज्युनियर इंजिनियराक सांग रावंड मारून पळय आनी म्हाका रिपोर्ट कर. भोवता 1-2 दिसां भितर म्हाका रिपोर्ट येतलो खंय कितें आसा. तुमकां सुद्दां कितें जर नंबर नक्षांत आयलें तुमी म्हाका धाडा. नो प्रॉब्लेम. जेट एक्सेसिबल. जेट पॅचर पावसांत आमी यूज करपाक सोदना कारण पावसांत तांकां सेटींग आसा. जेट पॅचरान काडलें एक 2-3 वरां वचपाक जाय ते सेट जावपाक. कंटिन्युअस पावस पडून काडून कांय फायदो ना. ते रोखडें वता. हांव मडगांव म्हज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन करून पळयलां न्ही. तांकां मिनिमम तरी जाय न्ही. आतां पावस पडिल्लो आसता भितर उदक आसता ताजेर जेट पॅचर घालून काडलें परतो पावस येयलो जाल्यार मागीर वता. दामोऱ्यो घालूंक मेळना न्हू. दिल्ली विजीट दिल्ली विजीट आतां नितीन गडकरी इन्स्पेक्शन केन्ना करतलो तुमी आतां तुमच्यांनी सांगलां? हांव करत आसता इन्स्पेक्शन. हांव इन्स्पेक्शन करता आसतना कोणाक सांगना. हांव म्हाका दिसता तें डायरेक्शन दिता आनी हांव पब्लिसिटी करपाक वचना. बट पीपल टेल मी फोन करून काम जालें. पूण पावसान जेट पॅटर्न मशीन वापरिना तशें दामोऱ्यो घालूंक मेळना न्हू पावसान. थोड्या जाग्यार यूज करतात. कोल्ड मिक्स वापरतात. कोल्ड मिक्सान पॉटहोल्स काडटात आनी कोल्ड मिक्सान पॉटहोल्स काडटा ते बरें उरता. प्रॉब्लेम जायना. गरम करून डांबर घालपाक मेळना. अरे जेट पॅचर ड्राय स्पेल पडटा पळय. 2 दीस ड्राय स्पेल जाले सब काडटाली ते. स्पेशली पावसाक लागून म्हणून हाडले. पावसा लागून हाडूना ते जेट पॅचर आतां नवे हाडूना. जेट पॅचर पयलीं वचून आसा. पॉटहोल्स पावसांत जरी पडलो पावसांत जर भरपा मेळना ड्राय स्पेल पडटा. आतां असो स्पेल समज एक 5-6 वरां तांकां मेळ्ळी रोखडें काडपाक तांचे. पावस पडटा आसतना ते कशें डांबर उरतलें. डांबर न्ही तें अल्टिमेटली जेट पॅचर इज ऑल्सो इट इज मेकनायज्ड हें न्ही तें सारकें तशें म्हणटा. आता कितें न्यू स्कीम आहा की फोटो काडा आनी फोटो पे करा करून अशें कितें न्यू स्कीम ना ते तशें न्ही. लास्ट टायम यू मेक फॉलो लॉट ऑफ वन्स लास्ट टायम निलेश काब्राल टूक द सेम थिंग. I don't know.